कस्टोडियन इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो प्रश्न आमच्याच सरकारान हाताळ्ळा आणि आमीच तो सोडयतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मयेचे सभेत घोषणा केली. परतून नव्यान अर्ज दिवपाच्या प्रस्तावाचेर विचार करतलो, पूण कायद्यात नमूद केल्ले तारखे आदलेच आणि डॉक्युमेंट्स आशिल्लेच अर्ज स्वीकारतले अशें तांणी स्पश्टपणान सांगले. पूण मयेकार अजून जाचे प्रतीक्षेत आसात त्या मयेकारांक पूर्ण हक्क दिवपी क्लास 1 सनदींचेर मात ताणें एकय उतर काडलें ना. मयेंत कस्टोडियनाचो प्रभाव आशिल्ली जमीन विधानसभेत कायदो पास करून भाजपा सरकारान ताब्यात घेतली. पूण कूळ मुणकारांचो प्रश्न अजून सुटलो ना. सध्या दितात त्यो सनदी क्लास 2 सगळे अधिकार सरकारान राखून दवरल्यात. लोकांनी हाचेर वेळोवेळार आवाजय काडला, निशेधय नोंदयला. बिरेस्तारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मयेच्या दौऱ्यार आसलो. नव्या पोरण्या सगळ्याच घरांच्यो सनदी दिवच्यो असो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यांत आयला. ताचेर मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें आयकात. ती समिती माझ्याकडे समस्या खूप फावटी घेऊन आयल्या, सगळे सदस्य हांगासर आसा आणि सगळ्यो समस्या सुटूंक ना. बट सोडपाचो प्रयत्न आणि सोडल्या जर आसात जाल्यार आमच्याच सरकारान सोडल्या आणि बुल्ललय सोडटलो हाची हांव खात्रीनिशी सांगता. आयज जर आमी कदाचित म्हाका दिसता 100 लोकांच्यो सनदी दिता, बरोबर आसा. उरलेल्यो सनदी दिवपा खातीर माझ्याकडे 2 प्रॉब्लेम तांच्यांनी मांडल्या. आमदारान आणि त्याच्या सगळ्या कृती समितींनी 2 प्रॉब्लेम मांडलेले आसा. एक की त्यांच्या 2 डॉक्युमेंटापैकी एक कन्सिडर करचो हे त्यांचा प्रॉब्लेम आसा. म्हाका खबर आसा पारंपारीकरित्या जे कितलीशीच वर्सां हांगासर रावताले त्यांचे कदाचित प्रॉब्लेम उरले आणि मागीर येवन कोण रावले तांचे प्रॉब्लेम कदाचित सॉल्व जाले आसतले. बट तांचेर अन्याय जावचो न्ही हे म्हजें मत आसा. द सेम हाजेर सरकार विचारधीन आसा. ज्यो तुमची परत एकदा ऍप्लिकेशन्स घेवपाचो तुमची रिक्वेस्ट आसा, निश्चितच सरकार ताजेर विचार करतले. आणि परत एकदा फक्त हांवें म्हटल्या ज्यांच्याकडे डॉक्युमेंट आसा ती, ना जाल्यार आयच्या माझ्या स्टेटमेंटा वयल्यान ज्या एक्टात जी डेट आसा त्या डेटी पयलीचीच ऍप्लिकेशन्स, त्याच्या डेटीच्या पयलीचेच डॉक्युमेंट आसलेली ऍप्लिकेशन घेतली वयतली. नवीन डेटीक न्हय, डेटीत बदल जावचो ना. डेट ही ज्या कायद्यान इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी आमी करता आसतना जो स्थलांतरीत हाज्या खातीर जो कायदो हाडला त्या कायद्यात जी डेट आसा ताज्या पयलीचे डॉक्युमेंट कन्सिडर करून ऍप्लिकेशन्स परत एकदा घेतली वयतली. आणि दुसरी गजाल, तुमकां हे डॉक्युमेंट्स तुमकां ह्यो केसीस सगळ्यो बिचोलेच्या आमच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसात जाय. निश्चितच आमी परत एकदा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसात ताजी सोय करता जेणे करून आमकां लोकांचे विशय सुटलेले जाय. नव्या कायद्यात 2014 आदली घरांच कायदेशीर मानतले अशें सांगलां. दर वेंचणुका आदी सनदी भेटयतात, पूण मयेकारांक पूर्ण हक्क दिल्ले नात. देखून अजूनय आंदोलनां चालू आसात. मये भूविमोचन समितीन ग्रामसभेत थाराव घेवन कांय मागण्यो केल्ल्यो, त्यो मानून घेवंक नासल्यो. सुरवेसावन आंदोलनात आसलेलो भाजपाचे आमदार वेंचून हाडपाक वावुरलेलो आनी आतां समितीचो अध्यक्ष जाल्लो सखाराम पेडणेकारान हाचे आदीं मांडिल्लें वास्तवय आयकुया. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांनी एकदा आमकां सांगलेलें की तुमचो आमदार हाडा मयांत, मागीर हो प्रश्न सुट्टलो म्हणून. तेका लागून आमी झटोन मयाचे 2 आमदार दिले. ह्या 2 आमदारांनी जवळजवळ 15 वर्साची कारकीर्द पूर्ण केली, जाल्यार त्यांच्या कारकिर्दीन हो प्रश्न चडीक लागलो ना. आयज 3रो आमदारूय दिल्लो आसा. मया भायलो हाडून हांगासर बसयलो आणि तेका लोकांनी दोळे धापून तेका मतां मारली. आणि कित्याक लागून मारली तर मयेचो प्रश्न सुटचो म्हणून. जे कलेक्टर किंवा जे कार्यवाही ह्या प्रश्ना संदर्भात जाता, जे आर्ग्युमेंट जाता ते दिवचले किंवा मयेच्या पंचायत कार्यालयान हांगासर जे कायमस्वरुपी एक ऑफिस उक्तें करून ती हांगासर जावची आणि ह्या कामाची अंमलबजावणी आसा ती बेगिनान बेगीन जावची अशें ठराव आयच्या ग्रामसभेन पास केल्ले आसा. सनदींनी मुणकारांक पूर्ण हक्क दिवंक नात. दरेके गजालीक सरकाराची परवानगी घेवची पडटली. सादी दुरुस्ती केल्यार उपजिल्लोधिकाऱ्याच्यो नोटीस येतात. देखून पूर्ण हक्का खातीर मयेकारांचो संघर्श चालूच आसा. देखून सेगीतपणान क्लास 1 सनदीची मागणी करत आयिल्लो हे चळवळींतलो वावुरपी काशीनाथ मयेकार कितें म्हणटा पळयात. आज मय मतदारसंघान माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचो दौरो आसा. त्या अनुशंगान मये गांवचो जो प्रलंबीत प्रश्न आसा स्थलांतरीत मालमत्तेचो हो अजूनय सुटलेलो ना. नवीन कायदो केल्या उपरांत ज्या पद्दतीन
मयाच्या लोकांक सनदी मेळपाक जाय आसल्यो ती प्रक्रिया जी आसा ही सामकी संथपणान चल्लेली आसा. हांव आजचे घडयेक मुख्यमंत्री श्री सावंत हांकां विनंती करता की निवडणूक येवच्या पयलीं येणारी 2022 जी निवडणूक आसा ही निवडणूक जावच्या पयलीं आमच्या मये कस्टोडियन प्रॉपर्टीन जितले म्हणून लोक आसात त्या सगळ्या लोकांक सनदी दिवपाचें काम जें आसा हें मुख्यमंत्र्यान करचें. सद्या क्लास 2 सरकार आमकां दितात पूण आमची मागणी आसा की आमकां क्लास 1 ची सनद जी आसा ही मेळपाक जाय. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार.